नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नमस्कार. नमस्कार. आयज जी आमच्याकडे स्पेशल गेस्ट आसा ती जावन आसा एडवोकेट तेजस्विनी नायक. ती एक एडवोकेट तशीच एक डान्सर, लेखक किंवा टिचर सुद्धा आसा. ती ट्युशन सुद्धा घेतात. सो तेंची फूल लायफाची जर्नी आसा ही आमकां ह्या मुलाखतींतसून जाणपाक गावतली. तांकां कितें स्ट्रगल्स पडले की एडवोकेटाक एक बॅकबोन किंवा बॅक सायड जी कितें आसता स्ट्रगल्स ही सगळी आमकां जाणपाक गावतली. जाल्यार तर या आमी मुलाखती कडेन फुडें वळया. आमकां न्ही सुरवातीक तुमचें बालपण आयकपाक जाय. म्हटल्यार एका एडवोकेटाचें बालपण कशें आसलें, एक लेखकाचें बालपण कशें आसलें आनी एक डान्सराचें सगळे तुमी गोश्टी करतात तेंचें बालपण कशें आसलें तें आमकां आयकपाक जाय. म्हजें नांव तेजस्वी. बालपण म्हणल्यार म्हजें बालपण कलंगूट जालें. जल्म म्हजो पिलेन हांगा जालो आनी बालपण म्हजें कलंगूट शारान गेलें. थंय शिकप जालें, थंय व्हडलें जालें आनी मागीर जेन्ना बालपण म्हणटना हांव थंय टूर्स कॉन्व्हेंट ह्या स्कुलान शिकतालें. कॉन्व्हेंटान शिकप जालें म्हजें. जेन्ना हायर सेकंडरी हांवें फोंडा गेली GVM कॉलेजीन आनी मागीर परत हांव झेवियर्सान आयलें. जेवियर्सान आयले म्हळ्यार जेवियर्सान तुमी केन्ना येयल्ले? झेवियर्सान म्हजें पावल जेन्ना हांव कॉलेज म्हणटा तेन्ना फर्स्ट इयर तेन्ना म्हजें पावल झेवियर्सान पडलें आनी थंयच्यानूच म्हजें बरोवप सुरू जालें. बाकीचें हांव डान्स किंवा नाटक, बारीक बारीक नाटकां हें हांव स्कूल लायफानूच करतालें. तुमी फर्स्ट केन्ना केलें केजीक आसतना अशें नॉर्मली विचारप म्हटलें जाल्यार थोडीं धाकटें आसतना भुरगीं भियेतात न्हू स्टेजीर येवप बीन म्हटल्यार सो तुमचें कितें आसलें? म्हाका पयलींच्यान स्टेज फियर असो नाशिल्लो. हांव ल्हानपणाच्यान स्टेजीचेर वचप म्हणल्यार सामकें पिशें जातालें. सो डान्स हांव पयलींच्यान करतालें. केजी म्हण तूं किंवा केजीच्या पयलीं सुद्दां हांव घरा कडेन हांव बेश्टें डान्स करतालें. तेजे उपरांत फर्स्टाक आसतना सेकेंडाक आसतना हांव डान्स स्टेजीचेर वचोन परफॉर्म करपाक लागलें. स्कुलाक आसतना स्कुलान परफॉर्म करपाक लागलें. बाजारांनी कॉम्पिटिशन आसलें तितून पार्टिसिपेट करपाक लागलें. ऑडिशन्स दिवपाक लागलें. सो अशें करून हांव डान्सान पार्टिसिपेट जावपाक लागलें. त्या भायर जेन्ना नाटक म्हणटा तेन्ना नाटक हांवें फक्त स्कूल लायफानूच केलां. तेजे भायर हांवें नाटक केलें नाशिल्लें. थंयच्यानूच म्हजें एक्टींग स्किल्स वाडपाक लागले. तुमी कसलीं नाटकां करतालीं तेन्ना स्कूल टायमार? स्कुलान हांवूच नाटक बरयतालें, हांवूच स्क्रिप्ट बरयतालें आनी हांवूच कोंकणी नाटकां करतालें हांव. सो कोंकणींतल्यान स्क्रिप्ट बरयतालें आनी ते स्क्रिप्टीचेर हांव नाटक करतालें. ओके. सो मागीर आफ्टर म्हळ्यार एडवोकेट जावपाची तकलेन केन्ना येयलें किंवा तुमचें कशें कितें येयलें? आपल्याक एडवोकेट एडवोकेट जावप जावपाक पयलीं जाय म्हाका म्हणून. डॉक्टर जावपाचें आशिल्लें पूण डॉक्टराचें तें लेवल कमी जावपाक लागलो आनी म्हाज्या मनान एडवोकेट जावपाचें आयलें आनी पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान एडवोकेट जातलें अशें हांव म्हणीत आसतलें. सो त्या हितूंतल्यान म्हाका एडवोकेट जावपाचें म्हजें स्वप्न हांवें कंप्लीट केलें. म्हळ्यार म्हाका कोणी मोटिवेट केल्लें काय कोणी कितें तुमी प्रॉब्लम फेस केले म्हळ्यार कित्या खातीर म्हळ्यार एडवोकेट म्हळ्यार स्टडी खूब आसता, हार्डवर्क आसता. सो पयलीं खबर नाशिल्लें म्हाका की एडवोकेट म्हणल्यार इतलें शिकप म्हणून एक एडवोकेट म्हणल्यार चल आर्ट्स घेतलें जालें अशें शिकप आसतलें, इतलें शिकप आसतलें खबर नासतालें. सो त्या टायमार जेन्ना हांव म्हाज्या मनान आयलें की एडवोकेट जावपाचें तेन्ना कोणें मोटिवेशन अशें करूं नाशिल्लें म्हाका पयलींच्यान टीव्हीचेर पळोवन एडवोकेटांक पळयतालें टीव्हीचेर. सो ते अशें करता तशें करता पूण तें इतलें शिकप आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. एक्चुअली एक एडवोकेटाक म्हणल्यार एक्चुअली मेमरी बरी आसची पडटा कित्याक सगळे लॉज किंवा एक्ट खूब आसता एक्चुअली. तुमी ते कशें कितें याद दवरतले म्हळ्यार कशें कितें एक्चुअली? मेमरी म्हणल्यार पयलींच्यान म्हजी मेमरी शार्प आसा. फक्त कितें आसा की ह्या लेवलाक जेन्ना तूं एडवोकेट जावपाक वयता किंवा एडवोकेट शिकता ते लॉज किंवा सेक्शन्स हे याद दवरप मातशें डिफिकल्ट जाता. पूण एकदां तूं तें वाचीत गेलो तुका याद उरता हो अमको सेक्शन अमके खातीर, अमकें सेक्शन त्या खातीर हें तुका याद उरता. केन्ना मिक्सअप जायना तुमचे सेक्शन्स म्हळ्यार केन्ना सांगतना किंवा प्रेजेंट करतना? म्हाज्या मनान केन्ना मिक्सअप अशें जावना. केन्ना पयलीं जातालें एक टायमार स्टार्टींग पूण जेन्ना तूं क्लियर करता एकदां पेपर क्लियर करता आनी मागीर तें सेक्शन तुज्या मनान उरता तुका याद उरता की अमको सेक्शन अमके खातीर, अमकें सेक्शन अमके खातीर. तर तुका तितलें डिफिकल्ट जायना कित्याक तुज्या मनान एम आसलो कितेंय करपाचो जाल्यार तो तुका कसोय ना कसो तरी कंप्लीट करचो पडटा. हेजे बरोबर असो एक प्रश्न उरता की तुमी फक्त एडवोकेटाची फक्त स्टडी करनासले तेच्या भायर तुमी फक्त रायटींग बरयताले किंवा डान्स करताले किंवा ट्युशन्स घेताले तुमी मॅनेज कशें करताले हे सगळे गजाली? ट्युशन्स म्हण तूं किंवा डान्स म्हण तूं
ट्युशन हांव आतां सद्या प्रॅक्टीस लायफ चल्ला म्हाजें. सो प्रॅक्टीस लायफांतल्यान जेन्ना हांव भायर सरता, हांव घरा कडेन पावतात म्हणटे हांव ट्युशन घेता. डान्स म्हणटा जेन्ना म्हाका पार्ट टायम मेळटा, जशें की आतां हॉलिडेज वेकेशन्स मेळटा तेन्ना हांव डान्स करता किंवा समर कॅम्प्स ऑर्गनायज करता. अशें करून हांव म्हाजे सगळे स्किल्सा खातीर हांव म्हजो कशे ना कशे टायम काडटा. आतां म्हणटा फाल्यांच एक कॉम्पिटिशन आसा. आतां म्हाका कॉल आयलो तेच खातीर. सो कॉम्पिटिशनांनी सुद्दां हांव पार्टिसिपेट करता. हांव आतां ऑलरेडी जज केलां हांवें कॉम्पिटिशन, तरी पूण म्हाका उमेद आसा की कॉम्पिटिशन एक कॉम्पिटिटर जावन म्हाका पार्टिसिपेट करचें अशें म्हाका दिसता. ओके. तुम्ही ऍक्च्युली डान्सान खंय खंय परफॉर्म केला किंवा कशें डान्साची जर्नी तुमची आसली? डान्स परफॉर्मन्स हांवें खुबशे कडेन केल्या, जशें की कलंगूट केला, स्कूल लायफान केला, कॉलेज लायफान केला. प्लस हांव डान्स शिकयतां. चिन्मय मिशन आसा हांगा, सो थंय हांव डान्स शिकयतां. ओके. सो आनीक अशें आसतात की बाबा इतलो बिझी शेड्युलान फॅमिलीक टायम दिवंक गावना किंवा बाकी गजाली मॅनेज जायना एकएकदां. सो फॅमिली टायम किंवा फ्रेंड्स टायम तुमी कशें कितें मॅनेज करता हे सगळे? म्हाजे कडेन सगळें जाता. करपाक गेल्यार सगळें जाता, पण टायम जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांव फॅमिली खातीर टायम कशें ना कशें तरी काडटाच. कित्याक फॅमिली म्हणटा तो फर्स्ट प्रायोरिटी म्हजे खातीर. मागीर म्हजें प्रोफेशन येता आनी मागीर बाकीचें सगळें येता. सो फॅमिली जेन्ना टायम म्हणटा तो फ्रेंड्सा खातीर टायम म्हणटा तेन्ना संडे जाता तेन्ना हांव फ्रेंड्सा खातीर टायम काडटा किंवा फॅमिली खातीर टायम काडटा. हॉलिडेज आसता तेन्ना फ्रेंड्सा खातीर टायम काडटा, फॅमिली खातीर टायम काडटा. सो असो करून टायम मॅनेज करता. तुमच्या लायफांतले असो एक आमकां एक्सपिरियन्स सांगा जो तुमकां अजून पर्यंत याद आसा किंवा असो कितें घडलेलो एक्सपिरियन्स जो तुमकां अजुनूय सांगूंक बरो दिसता, शेअर करपाक बरो दिसता असो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार असो एक्सपिरियन्स अशें कांय ना, बट म्हजे खातीर एज एन एक्सपिरियन्स म्हण तूं एक रायटर म्हणून, जाल्यार हांवें रायटर म्हणून म्हजो बूक पब्लीश केला आनी तो एक्सपिरियन्स म्हजे खातीर एक खूब उमेदीचो. सो मनविश्व कायताना हो म्हजो बूक, फर्स्ट बूक, आनी तो पोएट्री बूक आसा. सो तो वाचात, मुद्दम वाचून घेयात. सो तो एक्सपिरियन्स म्हणटा तो बेस्ट. सेकंडली जेन्ना नाटक जेन्ना हांव बरयता, नाटकान बरोवपा खातीर जे एक्सपिरियन्स येता तो खंयच म्हाका मेळना. जेन्ना नाटक बरोवप आनी तें नाटक स्वता परफॉर्म करप हो एक मोठो एक्सपिरियन्स मेळटा तितून. ओके. सो तुमच्या एक लायफांतलो हो एक जालो बरोच एक्सपिरियन्स. एक असो वायट एक्सपिरियन्स तुमी खंयच्या गजाली मनापासून एक कितें म्हणटात तेका ते एक ताकद घातली आसतली किंवा एनर्जी घातली आसतली आनी तें काम जावंक ना अशी खंयची गजाल तुमचे कडेन केन्ना जाल्ली लायफान? अशी गजाल सद्याक ना. जशें की हांवें म्हणलेलें तुमकां पयलींच म्हाका डॉक्टर जावपाचें आशिल्लें, पूण ना, हांव त्या हेका पावलें ना. कारण डॉक्टर जावप आनी एडवोकेट जावप हे दोनी वेगळी वेगळी गजाल. आनी डॉक्टराक तुका सायन्सान वचून खुबशें शिकचें पडटा. हांवें ट्राय केलें, म्हजें बेस्ट लेवल ट्राय केलें, पूण तें जावपाक पावलें ना. सो हांव एडवोकेट जावपाक पावलें. ओके. आनी हाजे बरोबरच आमकां अशें आयकपाक जाय की एक सपोर्ट सिस्टम ही गजाल मेन आसा, खूब इम्पोर्टंट आसा सपोर्ट सिस्टम. कोणूय खंयच्या फिल्डान आसूं किंवा कितलें आसूं. सो तुमच्या लायफान सपोर्ट सिस्टमाचें आमकां मातशें एक्सपिरियन्स सांगा आनी सपोर्ट सिस्टम कित्याक गरजेचें हेवूय थोडें सांगचें. कसलेंय काम केलें जाल्यार सपोर्ट सिस्टम जाय. आनी म्हजो सपोर्ट सिस्टम म्हजी फॅमिली. म्हज्या फॅमिलीच्या सपोर्टा शिवाय हांव हांगा पावचेंच नाशिल्लें. जशें की म्हज्या पेरंट्सांनी म्हजे खातीर खूब केलां. म्हाका वाडयलें, म्हाका शिकयलें, म्हजे खातीर खूब केलें तेंच्यांनी. आनी तो सपोर्ट ना जाल्यार हांव सांगतलें की तुजें कितें काम आसा तें पॉसिबल जावपाक शकना. सो सपोर्ट सिस्टम आसा पळय तो खूब गरजेचो. कारण तुज्या फाटल्यान कोण मनीस ना जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट टू दीस लेवल. ओके. एक तुमकां जर एक दिसता तुमच्या एक्सपिरियन्सांसून एक ओवरऑल एक समरी काडची जाल्यार ती तुमी कितें म्हणून सांगपाक शकता? समरी म्हणल्यार हांव तुमकां सांगपाक शकता की कितेंय करात, बरें करात. खंयूय आसूं, तुमचें पळोवन घेयात. जर तुमकां रायटर जावपाचें आसा, जावं कसलेंय प्रोफेशन आसा, तुमचो एम आसा, कितेंय आसा, जाल्यार हांव तुमकां सांगता ट्राय करात. ट्राय केल्या शिवाय कांय जायना. ट्राय करात आनी तो तुमचो लेवल पळोवन घेयात. ओके. एक न्ही आमचे थोडे प्रश्न आसात जशे की एक एडवोकेटा खातीर प्रश्न थोडे आमी काडलेले आसात. तशेंच एक रायटर जावपा खातीर प्रश्न काडलेले आसात. ते आमी एक डिफरंट व्हिडिओ शूट करया. कारण त्या व्हिडिओनसून म्हाका दिसता की तो प्रॉपर एक व्हिडिओ तांकां गावलो. फॉर एग्जांपल एक रायटराचो व्हिडिओ गावल्यार बरें पडटलें. आनी तसोच एक एडवोकेटाचो व्हिडिओ शूट करया. तुमी आतां आमकां एक्सपिरियन्स सांगलो तुमच्या लायफा बद्दल किंवा एक एडवोकेटा बद्दल. तितून आमकां खूब कितें शिकपाक गावलें. तें तुमकां कितें दिसता एक उरला किंवा आनीक कितें सांगचें जाल्यार तुमी सांगपाक शकता?
शेवटी? जेन्ना हांव रायटर जालें, रायटर म्हाजे मनान नाशिल्लें की हांव रायटर जातलें अशें. म्हाजें पयलींच्यान मोटिवेशनूच नाशिल्लें की तूं रायटर जातलें. कोणें मोटिवेटूच करूं ना की तूं रायटर जातलें, रायटर जातलें. पूण जेन्ना हांव कॉलेजीन आयलें तेन्ना म्हाका मोटिवेशन मेळपाक लागलें. म्हणजे सर नरेश नायक हांचे कडल्यान मोटिवेशन मेळ्ळें. जेन्ना हांव पुस्तक प्रकाशनाक गेलें तेन्ना म्हाजे सर लेट संजीव सर, सो तांच्यांनी म्हाका मोटिवेट केलें, तांच्यांनी म्हाका मुखार काडलें. कॉम्पिटिशनाक वचपाक लागलें हांव तेज्या पयलीं. आजून सुद्दां वयता हांव कॉम्पिटिशनाक हांव फाटीं सरना. जजींगूय करता. सो खुबशें कितें एक्सपिरियन्स घेतला हांवें लायफान एज अ रायटर म्हूण तूं, एज एन एडवोकेट म्हूण तूं. सो हांवें खुबशें हार्डवर्क केला ह्या लेवला खातीर आनी हार्डवर्क केल्या शिवाय तुमकां तें फळ मेळना ताजें. आनी एक विचारपाकूच जाय आसलें म्हाका अशें की एक कॅमेरा फुडल्यान सगळें की म्हळ्यार लोकां फुडल्यान जें घडटा तें सगळ्यांक दिसताच. बिहायंड ज्यो गजाली आसतात पळय थोडक्यान तुमचें सांगचें म्हळ्यार बिहायंड तुमी कितली मेहनत घेतात, कशी घेतात मेहनत, थोडक्यान आमकां मातशें सांगची. ते बिहायंड गजाली कळप खूब गरजेचें असतात. जेन्ना रायटर म्हणटात न्हू बिहायंड म्हाजें मनांतलें कितें आसा पळय तें स्पश्टपणान मुखार येता. म्हाका बरोवपाक टायम लागना. एक अर्द वरा भितर किंवा 5 मिनटां भितर हांव 4 शब्द बरोवपाक शकता. सो तशेंच म्हजे खातीर लिखाण हें खूब इम्पोर्टंट आनी त्या इम्पोर्टंट गजालीक लागून म्हजें लिखाण जें अशें स्पश्टपणान उक्तें येता आनी तेंच बुकार जावं पेजीचेर तें हांव बरोवन काडटा. सो तें थंयच्यान म्हजें लिखाणांतल्यान सुरू जाता आनी मागीर थंयच्यानूच तें लिखाण फुडें पावता. आनी अशे तरेन कॅमेरा फाटली अशी गजाल कांय ना. जें पानार आसा तेंच हांव कॅमेराच्या उजेर हाडटा. ओके. आनी एक अशें थोडक्यान तुमी सांगा की तुमी हो बूक प्रकाशन केलो सो आजून समज कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार खंय खंय अवेलेबल आसा की कसो बूक ते घेवपाक शकता? म्हजे बूक सगळे लायब्ररींनी अवेलेबल आसा. तुमकां वाचपाचें आसा जाल्यार सगळ्यो लायब्ररींनी खंयच्याय लायब्ररीन जावं, फोंड्यां जावं, हांगा सुद्दां सांवड्ड्या जावं किंवा पणजे जावं आर्ट एंड कल्चरान तुमकां बूक जर घेवपाचो आसा जाल्यार आर्ट एंड कल्चरान वचून तुमकां बूक ते घेवपाक शकता किंवा स्वता म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक शकता. ओके. मॅडमीचे आमी कॉन्टॅक्ट नंबर किंवा डिटेल्स आमी सगळे डिस्क्रिप्शनान घालतलेच. तशेंच जर तुमकां एक फायनली एक एडवायस दिवची म्हटली व्हिडिओच्या शेवटची जाल्यार तुमी कितें दिवपाक शकता स्पेशली युथां खातीर? युथा खातीर एडवायस म्हणल्यार प्रयत्न करात. कसलेंय काम करता जाल्यार प्रयत्न करात. बरयात. एक रायटर म्हणल्यार हांव बरयात म्हणटलें. तुमकां ज्या लेवलाचेर पावपाचें आसा त्या लेवलाचेर पावपाचें ट्राय करात. हिम्मत करात. सपोर्ट घेयात. जायना तरी पूण ट्राय करात. सो अशें करून तुमच्या लेवलाचेर पावात. कांयच पॉसिबल ना अशें ना. सगळें पॉसिबल आसा. सो ट्राय करात. बेस्टान बेस्ट ट्राय करात की तुमी त्या लेवलाचेर पावून तुमी कितें ना कितें तरी करतले आनी बरें करतले. हें म्हाजें नोटीस घेयात. ओके. मॅडम तुमच्या एक्सपिरियन्सांतून आम्हाला खूप गजाली शिकपाक गावल्यो. तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.